नमस्कार योकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाईन्स। कर्नाटकात बीजेपी काँग्रेसीची प्रतिष्ठेची परीक्षा 224 सुवातांक 70% मतदान फाटले वेंचणुके इतलेंच बीजेपीची मोदी मॅजिकाचेर भिस्त जेडीएस निकाल हांगचे थंय करपाची शक्यताय निकाल शेनवारा रित्या पोस्ट भरूंक 31 ऑगस्ट डेडलाईन 58 ते 60 वर्सां मदीं मुजतपूर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्यो मागण्यो पगाराविशीं इश्यू तडीक लावंक हायकोर्टाचे ऑर्दी उपरांत सरकारान नेमलो पेन्शन सेल। नॅशनल गेम्सांची तयारी 14 मायाक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार नॅशनल गेम्स लोगो लॉन्च कला अकादमीचे चडशें काम तडीक मंत्री म्हणटा पावसा आदी उक्ती करपाचो बेत। गोंयच्या रस्त्यांची गत रिपेराक कोटी फोंडकोलां पुरोवंक आनीक कोटी पीडब्ल्यूडीन 4 कोटी मायज कट दिले जेट पॅचरान फोंडकोलां पुरोवंक आनीक 20 कोटी तरतुदीक मंत्रिमंडळाचो बावटो। साऊंड परमिशनाक आतां ऑनलायन अर्ज फी ऑनलायन डिपॉझिट साळगांवां येवचें पडटा म्हूण दक्षिणेंतल्या तियात्रिस्तांनी बोवाळ केल्या उपरांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक बुद्ध। राशनाच्या गुदावांनी तांदळाक किडे मुरगांवां कितलेशाच सोसायटींनी पेड्ड्यार तांदूळ लोकांक पेड्ड्यार राशन दिवं नाकात नागरी पुरवण खात्याची लोकांचो बोवाळ पडल्या उपरांत ऑर्ड। साखळे फोंडेच्या बीजेपीच्या जैतिवंत नगरसेवकांची आल्तिन्यार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार गाठभेट साखळे मुख्यमंत्री घरकान्नीच्या फुडारपणान नगरसेवकांची जैताची रॅली आतां उरले नगराध्यक्ष। सोराचो दोळो एनआरआयच्या घरांचेर चिखली एनआरआय फामिलीचो बंगलो फोडलो 500 पाउंड 25,000 कॅश भांगराची कानातली 2 घड्याळां मारली चोर सीसीटीव्हीर। इलेक्ट्रिसिटी खात्याच्या स्टाफान घरकान्नीचो केलो खून बायलेक दोडा मार्ग तिराळी व्हरून दोळो ओंदून तोंडार फातर घालून केलो खून वास्कोच्या विनोद नायकाक बरोबर इश्टाकय भितर वडयलो। काँग्रेसीन कर्नाटकांत बजरंग दलाचेर बंदी घालपाची जाहीरनाम्यांत घोशणा केल्या उपरांत बजरंग दलाची गोंयांतय जागृती गोंयभर 11 सुवातांनी सामुहीक हनुमान चालिसा। कर्नाटकात बीजेपी काँग्रेसीची प्रतिष्ठेची परीक्षा झाली। विधानसभेच्या 224 सुवातांक 70% मतदान फाटले वेंचणुके इतलेंच मतदान पळयल्यार किंग मेकर जेडीएस निकाल हांगचे थंय करपाची शक्यताय। बीजेपी सध्या सत्तेर आशिल्ल्याक सत्तेवेल्यान देंवोवपाचो कर्नाटकी मतदाराचो ट्रॅक रेकॉर्ड। बीजेपीची मोदी मॅजिकाचेर भिस्त एक्झिट पोलांचे अदमास निकाल खरो शेनवारा। वेगवेगळ्या खात्यांचे रित्या पोस्ट 31 ऑगस्ट मेरेन भरपाचे कॅबिनेटान डेडलायन वाडयल्या। वेंचणुके आदले पोस्ट 8 जानेर 2022 मेरेन चडशा खात्यांनी भरून आशिल्ले। सरकारान अध्यादेशा वरवीं स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कायदो दुरुस्ती केल्या। हायकोर्टाच्या ऑर्दी प्रमाण पेन्शन सेल नेमला। मुजतपूर्व निवृत्त जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्यो मागण्यो पगारा विशीं इश्यू तडीक लावंक हो सेल। Constitution of the pension cell to examine and verify the details of the premature retired employees pursuant by the High Court and ज्यांची ऑर्डर दिल्ली फाटले त्यांचो पेन्शन सेल सेपरेटली फॉर्म केला आणि त्यांची सगळी डिटेल्स करपा खातीर पेन्शन सेल काम करतलो। ते 58 चे रिटायरमेंट जाल्ली पळय त्योच केसीस न्ही त्यांचे जे डिफरन्स तांकां मेळप कोर्टान गेले कोर्टाचीच ऑर्डर आहा ती पेन्शन सेल फॉर्म करपाची आणि पेन्शन सेल फॉर्म करून त्यांचे डिफरन्स पेमेंट कितें आहा पळय ते क्लियर करपाक पेन्शन सेल अपॉइंट केला। जरी नासते त्यांची जो पेन्शन तांकां त्या पिरियडाची ते आसा पर्यंत जी मेळपाक जाय पळय न्हू ती तांकां मेळटली।
proposal filling of the 2 post lecturer in IPHP, okay, contractual भरपा खातीर IPHP. Proposal filling of the 3 posts of the tutor and assistant lecturer in Goa Medical College contractual basis चेर घेवपा खातीर. Proposal of the transfer of the government land of 200 square meter in for 4 mobile towers in South Goa. केप्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेगवेगळे कडेन मोबायल टॉवर घालपा खातीर गव्हर्मेंट लँड आमी एलोकेट केल्ली आसा. इट इज अ ट्रान्सफर ऑफ द गव्हर्मेंट लँड इन मयम कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर द क्रिमिटोरियम. इतले मजगती दक्षिण गोंयांत 21 तारखेर 4 वरां शटडावन घेवन पुराय जिल्ल्याचे विजेचे काम करतले म्हूण मंत्री सुदीन सांगता. भौमाच्या रस्त्या विशीं तो उलयलो. मनसून कामाचे ज्यो गोष्टी पॉवर डिपार्टमेंटा मार्फत घेवपाच्यो आसा त्यो ऑलरेडी चालू केल्या. शटडावन आमकां जाय तेंय आमी शटडावन थोडे 21 तारखेक घेता साऊथ गोवा आणि त्या खातीर सादारण 3 तासांचे ते 4 तासाचे शटडावन घेतले आणि सकंद साऊथ गोवाचे जे प्रॉब्लेम आसा ते कमी करपाचो प्रयत्न. पूण भोमा लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडिल्ल्या कारणान एक्विजिशन जो प्रोसेस 171 कोटी रुपया त्या वेळार हांवें सँक्शन करून हाडिल्ले आणि हे 171 कोटी एक्विजिशन ऑफ लँड करपा खातीर हाडिल्ले. हे पयशे आमकां परत धाडचे पडले कारण भोमा एक इशू जालो की रस्तो आसा तसोच घेवपाचो काय शेतांतल्यान घेवपाचो आनी तो आज पर्यंत रिजॉल्व जायनाशिल्ल्या कारणान तो उरिल्लो आनी आतां ते फुडें चालू केला. दुसरी गोश्ट तांकां पयर आमी एश्युरन्स दिला की आतां ते 10 दिसांत जो मेन ट्रान्सपोर्ट आसा म्हणजे हेवी व्हेकल ती सगळी व्हेकल्स वयल्या रोडान सोडटले आनी त्या खातीर आमकां 3.5 मिटर जें एक्सटेन्शन करपाक जाय रोडाचें ताचें काम सद्या चल्लां. येता त्या 8 दिसांत फायल क्लियर जाले बरोबर तें काम चालू जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 37व्या नॅशनल गेम्सांचे येजमानके गोंय तयार. 14 मायाक नॅशनल गेम्स लोगो लॉन्च करतले म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडेन कळीत केलां. लोगो लॉन्च करपाची कार्यावळ ताळगांव श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर जातली. इतले मजगतीं कला अकादमीचें खंय चडशें काम जालां. पावसा आदीं कला अकादमी उक्ती जातली म्हूण गोविंद सांगता. 37th नॅशनल गेम 2023 गोंयान होस्ट जाता एट द एंड ऑफ ऑक्टोबर आणि फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर 2023 आणि ह्या संदर्भान आमचो पयलो जो प्रोग्राम जो आसा तो आमचो लोगो लायनचो सेरेमनी 14 मेक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सांजेच्या 6:15 जातलो आणि त्या संदर्भान तुमकां सगळ्यांक इन्विटेशन आसा. तुमी सगळ्यांनी तो कवर अप करचोच. कला अकादमीचे काम खंय जायत आयला. पावसा आदीं अकादमी उक्ती करपाचो बेत. काम जाल्लें हा फक्त साऊंड आणि बाकी होते भायले जो फक्त मेन ऑडिटोरियम उरिल्लो बाकी सगळे तुम्ही पळयलें मरे इतकी कमी गेल्ले आशिल्ले बाकी सगळे ते तुम्ही ऑलरेडी पळयलेले आहा. मेन ऑडिटोरियम जो आसा तो उरला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 4 आण्यांची कोंबडी 12 आण्यांचो मसालो. गोंयच्या रस्त्यांची गत. नव्या रस्त्याक कोटी कड्डिल्या उपरांत रिपेराक आनी कोटी कड्डुपाचे. जेट पॅचरान रस्त्याची फोंडकुलां भरूंक मंत्रिमंडळान 19 कोटी 84 लाखांची तरतूद क्लियर केल्या. फाटल्या सिजनांत 4 कोटी क्लियर केल्ले ते सोंपले. रोड रिपेराक मंत्री आनीक फंड सोदता. जेट पॅचर जे आसा थोडो गोष्टी जेन्ना करताले सावथाचे क्वॉन्टिटी नॉर्थाची क्वॉन्टिटी एग्जॉस्ट जाली. आतां जेट पॅचर 2 गोष्टी आसा. आतां हेका जेट पॅचर करूंक शकना न्ही. जेट पॅचराची आमी क्वॉन्टिटी आतां घेतल्या की फ्युचरिस्टीक जेन्ना पावस येतलो तेन्ना जेट पॅचर चलपाक जाय. कित्याक पोटोल जातले ते जायत रस्ते पोटोल जातलो. आतां सांगता वयतले पोंदाक सो हेजे खातीर आमी घेता. सो जेट पॅचर आमी सक्सेसफूल आमकां जाल्लो पोटोल्स टू बी रिमूव्ह द रेन्स. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान पुटून लोकांक रिपीट करता की 2 भाशेचे आहा. एक पॉट होल्स क्रिएटेड बाय डिटोरेशन आणि एक आज इलेक्शन डिपार्टमेंट आख्खे गोंयचे रस्ते फोडल्या तुमी पळयला ते रिपेर करपाक म्हाका आनी टेन्शन आहा. ते चालू आसा म्हणजे काम ते सोंपचें ना. सो पॉट होल जे बरे रस्ते जाता पळय तेजे खातीर जेट पॅचर आसता. गोंयच्या रस्त्याची फोंडकुलां पुरोवंक सध्या जेट पॅचराचें काम चल्लां. मात PWDचो फंड खंय सोंपलो. 1,46,650 स्क्वेअर मीटर रस्तो उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत 1,96,650 स्क्वेअर मीटर रस्त्याची फोंडकुलां पावसा पयलीं पुरोवंक जाय. फोंडकुलां पुरोवंक चौखण मेत्राक रेट 855 रुपया.
प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी स्वप्नील तारी. रातच्या वेळार तियात्र काजार वा हेर कसलेय कार्यावळीक सावंड परमिशन घेवंक आतां मुद्दम साळगांव वचपाची गरज ना. ऑनलायन अर्ज करपाचो प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आतां सांगता. फी अर्जांत दिल्ले UTR नंबरार ऑनलायन भरपाची. मंडळाची वांगडी सचिव शामिला मोंतेर मिडिया कडेन उलयल्या. सावंड परमिशनाक दक्षिणेंतल्यान साळगांव येवचें पडटा म्हूण तियात्रिस्तांनी बोवाळ सुरू केल्लो. तियात्रिस्तांचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची सर्टिफिकेट बिकॉज ऑफ साउंड पोल्युशन तांकां त्रास जाता पिनो तेजे तरी इशू हें केलेला तुमच्या CMR हेजे दखल घेवची बा म्हणला. हांव चवकशी करता पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन सावंड पोल्युशनाच्या विशयाचेर. तांकां डेसिमल तितलो आसना तियात्रांत लायक बीच शोर डेफिनेटली हांव कन्सिडर करपाक लायता बट हांव चवकशी करता. साखळे फोंडेच्या BJPचे जैतिवंत नगरसेवकांनी आल्तिनार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार येवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची गाठ भेट घेतली. कर्नाटकाचे वेंचणुकेचो निकाल लागलो काय साखळे आनी फोंडेच्या नगराध्यक्षांचो विशय तरी. साखळे जैतिवंत नगरसेवकांनी रॅली काडली. मुख्यमंत्री आनी साखळे पालिका वेंचणुकेचो किल्लो लडोवपी ताची घरकान्न सुलक्षणां रॅलीक. आम्ही 6 सीट निवडून हाडूंक शकलेले 11-12-11तले 2017 आमकां मेजॉरिटी मेळोंक नासली पण पयलेच फावट 2023 आमकां पूर्ण भोवमत न्ही तर सगळ्याच सीट भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिल्या त्या बद्दल लोकांचे खूप खूप आभार. चेअरपर्सन पद केन्ना जातलें? चेअरपर्सन इलेक्शन ठरतलें तेन्ना जातलें. इलेक्शन जालें ऑलरेडी. साखळेंतलो जो आमी मास्टर प्लॅन रेडी केल्लो त्या मास्टर प्लॅनाचें इम्प्लिमेंटेशन करपाचें काम जें आसा तें साखळेच्या म्युन्सिपालिटीच्या वतीन जाता. आतां पळोवया राती उसरां आयिल्ली खबर. कन्फ्युजन हे कोण स्वताच करतात. तिकीट इलेक्शन आज 2024 मार्च एप्रिलाक जातलें आनी तिकीट जी ठरता ती करता 3 म्हयने पयलीं ती पार्लमेंटरी बोर्डाची कमिटी आसता. ही कमिटी सगळें ठरयता. आतां सगळ्यांत कितें जाता की भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट बरो मेळटा आनी त्यामुळे ताका प्रत्येकाचें आपुणूच हें आसूं अशें दिसता आसता कदाचित आनी तें साहजिकच आसा कोणाकय दिसप साहजिकच आसा. पण ताका कारण आसचो न्ही. कोण सिटींग आसा तांचो पयलीं निश्चितपणे विचार जावंक जाय आनी थंय थंय कितें कमी आशिल्ल्या गोश्टी वेगळी आशिल्ली आनी आमच्या पार्टीन तशी ना. आमी केन्ना तिकीट मागना. पार्टी सांगता तूं राव आनी थंय सगळें चलता. आनी ही जी नवी प्रथा खंयच्यान गेल्या म्हाकाय खबर ना. लक्षात आयलें आनी तिकीट मेळटली ना मेळटली किंवा तिकीट म्हाका मेळपा खातीर हो ती एजंटगिरी म्हणटात आमी कोण तरी सांगिल्लें आसलें तेका हे कोणाचोय अधिकार म्हाका सुद्दां अधिकार ना. म्हाका तिकीट दिया म्हणून सांगता पार्लमेंटरी बोर्ड ठरयता ते आनी 6 म्हयने आनी निश्चितपणे कळटलें. आतां जें कितें चल्लां ही सगळी भुरगेपणां चल्ल्यान आनी त्यामुळे ताचेर लक्ष दिवपाची बरें गरज. तुम्ही रेडी आहात? डेफिनेटली लोकांच्या आशिर्वादान सगळे तरेची तयारी आमची आसा. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. मुरगांवां सोसायटींनी भड्डेल्लो इबाडिल्लो तांदूळ. तांदळांनी किडे, खावपाची परिस्थिती ना. प्रकार कळटनाच पेड्ड्यार तांदूळ लोकांक दिवचो न्ही म्हणून नागरी पुरवण खात्याची लोकांचो बोवाळ पडले उपरांत सोसायटींक अर्द. पेड्ड्यार तांदूळ दिल्ल्यांक तो बदलूंक सांगला. फेब्रेरांत राशन कार्डांक चाळण लायल्या उपरांत सोसायटींनी कोटा उखलप उणें केला. घडये ताका लागून तांदूळ इबाडला आसूंये. आता आमी सद्याक मुरमुगांवच्या सिवील सप्लाय ऑफिसाच्या फुडल्यान आसा आनी आयज एक आमकां एक शॉकिंग गजाल कळून आयिल्ली आसा.
खंय तरी थोडे म्हयन्या पयलीं गोंयांत एक मोठ्या प्रमाणांत सोसायटीन कुशिल्ले गंव मेळपाक लागले आनी ताचे मागीर एक मोठो बोवाळ जालो आनी खंय तरी अख्खे गुडावान जे कुठ्ठाळे गुडावन आसा जावं वेगळे वेगळे गुडावनांतले ते तांकां रिप्लेस करचे पडले. तसलीच गजाल आतां सद्याक तरी मुरमुगांवचे वेगळ्या वेगळ्या सोसायटीचेर उगड जाल्ली आसा. जायते सोसायटीचे आतां कंप्लेन येवपाक लागल्या की जे तांदूळ तांकां हे फावट मेळ्ळा ते खंय पेड्डेर जाल्ले आसा, तातूंत खंय किडे आसा. लोकांनी इतले मेरेन ते फोटो काडले आनी ताजे किडे बरोबर खेळटात ते पेनांनी व्हिडियोय काडून दाखयल्ले आसा. आनी हाका लागून वेगळे वेगळे जे लोक आसा बेनिफिशरी आसा जे तांदूळ घेतात आनी सोसायटीवाले आसा तेय सारके चिंतीत आसा. सकाळी आमच्या ऑफिसरान सांगला की तांदूळ पिड्यार आहा जाल्यार त्या गोदावान रिफंड करपाचें. आमचो बरो आनी आमकां रिफंड करप प्रश्न येना न्ही. फेब्रुवारीच्यान जायतीं कारणां सस्पेंड जाल्लीं आनी ताका लागून तांदूळ जो आसा लोकांनी सोसायटीनी कमी घेतलो आनी हो जो एक्सेसीव जो तांदूळ आसा तो गुदावन उरलो आनी ताका लागून एखादी तो पिड्ड्यार जावंक येता अशें तांचें म्हणणें आसा. पूण तांच्यांनी सांगलां की जे सोसायटीन आतां मेरेन चुकून खंय जर असो तांदूळ जरी पावला तांच्यांनी सांगलां की हो तांदूळ इज नॉट फीट फॉर ह्युमन कन्जम्पशन आनी हो लोकांक दिवपाचो न्ही. ते सगळे सोसायटीवाल्यांक जेन्ना माल येवपाक स्टार्ट केलो तेंच्यांनी म्हाका फोटोज धाडले. तेंचो ग्रूप आसा न्हू सोसायटीवाल्यांचो, तेंचो ग्रूप आसा आनी चड करून म्हाका कालूच सगळे मंडेच चड फोटोज येयले. ते येतकूच म्हटल्यार आमचे मागीर ऑफिसान कोण हेड क्लार्क आहा ताका सांगलें, गुडान किपराक विचारलें, प्लस वर्बली डायरेक्टरा कडेन सुद्दां कम्युनिकेट केलें. मागीर डायरेक्टराक सांगलें सर अशें अशें इशू आसा. मागीर सर आमकां तशें आसा जाल्यार तांकां सगळ्यांक रिप्लेसमेंट कर म्हण सांग, पण लोकांक तशें किड्यांचे बी तांदूळ इशू कर म्हण सांगूं नाका म्हणपाक. फेब्रुवारी पासून आमची सस्पेंड कार्डां जाली बी न्हू, तो रेशन कोर्टाक ते थोडे थोडे व्हरतात तांदूळ तांकां मेळटा. पूण मातसो कोर्टा मातसो रावला गुदावान आनी त्या खातीर हांव ना म्हणना, पण थोडे गोटे जाल्लेले आहा ताका, क्वॉलिटी सारके बाद ना. आनी त्या खातीर आमी तांकां सांगलें की सगळ्यांक लोकांक अशें बाद तांदूळ दिवं नाका, रिप्लेसमेंट करा आनी गुदावांतल्यान रिप्लेस करा तुमचे तांदूळ आनी मागीर लोकांक इशू करा. इतले मजगती लोकांक पेड्ड्यार तांदूळ दिवचो न्ही, चुकून खंयच्या सोसायटीन पेड्ड्यार तांदूळ पावला तो बदलून घेवचो म्हूण नागरी पुरवण खात्याच्या संचालकान निर्देश दिल्यात. तुम्ही जो ब्रेकिंग न्यूज दिला पळय आनी तेजेर जो फोटो दिला तांदळाचो साकाचो, इतको तर म्हाका तरी दिसना तो तांदळाचो साक आमचो आसपाक शकता म्हणून इतको तितून तें हें लागलेलें आसा तें कितें खंय लागपाक शकता, बरड लागपाक शकता, पूण असो न्ही साकाक हें करून जें तुमी दाखयलां न्ही तितको तरी जावंक ना. जी बरड लागलेली आसा म्हणटा न्ही आमी आतां मारमुगो आनी हांगा मडगांव, त्या सोसायटीकारांक हांवें म्हाज्या इन्स्पेक्टरान सांगलां तांकां एक तर तो चेंज करून घे आनी तांकां दुसरो रायस दी आनी तेंच्यांनी लोकांक बरो रायस दिवचो. तुमी इन्स्पेक्ट केल्ले तेन्ना तुमकां गावलेलें कितें तशें? ना आमकां आमी सकाळीं जेन्ना इन्स्पेक्ट करपाक गेले तेन्ना ती सगळे चडशे जे रँडमली हांवें चॅक केले तितूंतलो तांदूळ सामको बरो क्वॉलिटीचो आशिल्लो. पळय 4,900 टनांतल्यान एक 10% सुद्दां न्ही, कितें एक 10-12 साक तशें जावपाक शकता. कितें स्पेशल अशी गायडलायन अशें कांय आमी तेज्या खातीर इशू करपा ना. कितें तें खंयच्यान जाल्यार तेंय आमकां कळपा ना, कित्याक त्या स्टॉकान जर आमी जेन्ना जितके चॅक केले सकाळीं तेतून आमकां कांय हें मेळूं ना. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी साहिल मांद्रेकार. इम्रान खानाच्या अटकेवेल्यान पाकिस्तान पेटलो. हजारांनी समर्थक ताका सोडचो म्हणून रस्त्यार. एकलो सोंपलो, कितलेशेच जखमी, हजारभरांक अटक. भारताची 32 जाणांची ब्रिज प्लेयर टीम सध्या पाकिस्तानात. तांकां परत येवचें म्हणून हाय कमिशनाची एडवायजरी म्हणटा तो रिपोर्ट खंय सारको न्ही. तेवटेन इम्रानाच्या पाकिस्तान तेहरीक ए इन्साफ पार्टीचो समर्थकांक रस्त्यार देवपाचो उलो. पाकिस्तानाचो आदलो प्रधानमंत्री आनी पाकिस्तान तेहरीक ए इन्साफाचो मुखेली इम्रान खानाच्या अटके उपरांत पाकिस्तानात लाहोर, इस्लामाबाद, रावळपिंडी अशा मुखेल शारांनी हें चित्र. हजारांनी समर्थक इम्रानाक जामिनार सोडचे म्हूण रस्त्यार. ते वटेन इम्रानाच्या PTI पक्षाचो वातावरण पेटोवपाचो समर्थकांक उलो. रेडिओ पाकिस्तानाच्या बिल्डिंगेक रावळपिंडीन उजो घालो. हर जिले में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हर ज़िले में अपनी अपनी तंजीमों को हिदायत दें कि वो अपने अपने अजला में पॉइंट्स का इंतखाब करके आपसे मशावरत करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं. ये एहतजाज जारी रहेगा इमरान खान साहब की रिहाई तक. ये जुस्तजू हमारी जारी रहेगी. सियासी और कानूनी जंग हम लड़ रहे हैं, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए लड़ेंगे. हमने कानून हाथ में नहीं लेना, लेकिन जो हमारा एहतजाज का हक है वो भी हमने बरकरार रखना है.
भारताची 32 जाणांची ब्रीच प्लेयर टीम पाकिस्तानान आसा. तांचे विशीं खबरो पातळूंक लागल्यात. प्लेयर म्हणटा तांकां भारतांत परत येवपाची एडवायझरी आजून तरी ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इलेक्ट्रिसिटी खात्याच्या स्टाफान घरकान्नीक मारली. प्रकार उक्ताडार. बायलेक दोडामार्ग तिळारी व्हरून गोळो ओंदून मारली. तोंडार फातर घालून खून. वास्कोच्या 40 वर्सांचे विनोद नायकाक धरलो. बरोबर ताचो इश्ट ऋतुराज इंगवलेकय अटक केला. घोव बायलेच्या झगड्यांनी कर्म घडलां काय आनीक कितें कारण ताची चवकशी चल्ल्या. चोरांचो दोळो आतां NRIच्या घरांचेर. चिखली NRI फामिलीचो बंगलो फोडलो. जनेलाचे ग्रील कापून एंट्री. 500 पावंड, 25,000 कॅश, भांगराची कानांतलीं आनी हाताची 2 घड्याळ घेवन चोरांच्यो फुज्यो. CCTV कॅमेराचेर चोर कॅप्चर जाल्यात. वास्को पोलीस आतां सोदतात. ही CCTV फुटेज पळयात. एकल्या चोरान अशी एंट्री घेतल्या आनी एकल्यान दुर्गावेल्यान एंट्री घेतल्या. हातान कसली तरी बाटली आसा. कपड्यान कसले तरी अवजार घेतला. हे पळयात. एकलो 50शीन पळोवंक रेस्पेतार कसो दिसता जाल्यार एकलो बरोच तरणाटो. खापो चोर कसोच. चोरयेचो प्रकार मातसो पळोवंक वेगळोच दिसलो. पुलिसांक कळटाच ते स्पॉटार पावले. पळयल्यार घर फोडला. मालक NRI. गोंयांत आयिल्लो तो एप्रिलान खंय परत गेला. जनेलाचे ग्रील कापून एंट्री. 500 पावंड, 25,000 कॅश, भांगराची कानातली आनी हाताची 2 घड्याळां घेवन चोरांनी फुज्जो काडल्या म्हूण पुलीस सांगतात. काल एक सांजचो इव्हिनिंग टायम आमकां एक आसीस सिक्वेरा म्हणतो तो रावता एक्चुअली न्हय. सो तो ही एपियर्ड एट अ पुलीस स्टेशन आनी आमकां सांगलें की ताजो जो भावाचो जो एक बंगलो आसा चिकालीन तो बंद आसता. ताजो भाव जोसेफ सिक्वेरा म्हणतो फाटीं आयिल्लो तो आनी पयलींच एप्रिलाच्या 28 तारखेक तो भायर गेला. सो तो बंगलो बंद आशिल्लो. सो त्या बंगल्याचें लिवींग रूम आहा ताची ते ग्रील तोडून कोणें ते भितर एंट्री केल्यार आनी फूल हावज इज रॅन्सेक्ड. सो मागीर आमी ताजे बरोबर थंय गेले आनी चॅक केलें आनी आमकां नोटीस जालें की ताज्या घराचो जो लिवींग रूम आहा ताजो विंडो आहा ताजो ग्रील आहा पळय ते तोडल्यात आनी भितर कल्प्रिट्सांनी एंट्री केल्या आनी फूल हावज वॉज रॅन्सेक्ड. ईच एंड एवरी रूम वॉज रॅन्सेक्ड. सो मागीर ताणें थंय आपल्या भावाक कॉन्टेक्ट करून फोन मारून भितर कितें आशिल्लें विचारलें आनी ही चॅक द बिलॉंगिंग्स आनी चॅक करतकीर कळ्ळें की ताजे 2 वॉची, 2 इयरिंग्स, लायक 500 पावंड्स आनी अबावट 25,000 कॅश इज मिसींग. सो आमी मागीर थरली चॅक केली थंय घराक आनी एक ताजो CCTV फुटेजीस मेळ्ळ्यो. ताजेर ते 2 जाण भितर एंट्री करतना दिसता. दे आर 2 पर्सन्स, 2 कल्प्रिट्स आर सीन एंटरींग द हावज. सो आमी ते फुटेजीस घेतल्यात आनी आमचे त्या आनी आमचो तपास चालू आसा आनी वेरी सून आय थिंक वी वील बी एबल टू नॅप देम. So in this connection, we have presently registered a crime under section 380, 457 IPC, and we have conducted all the Panchinama formalities, and our efforts are in progress to trace the accused. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. इंडियन रेल्वे कायद्याच्या कलम 11क आव्हान दिवपी जनहित याचिकेचेर हायकोर्टाची गोंय सरकार आनी संबंदीत प्रतिवाद्यांक नोटीस. हो कायदो पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे तरतुदींचे आड गोंयच्या रापणकाराचे एकवटान याचिका घाल्या. रेल्वेन खंय डबल ट्रॅकिंगाक हो कायदो वापरून दक्षिण गोंयांत उदकाच्यो वाटो, व्हाळ, नाले बुडयल्यात. पर्यावरण इबाडलां. सगलें आशिल्लें तशेंच जाग्यार घालचें म्हणून मागणी. काँग्रेसीन कर्नाटकांत बजरंग दलाचेर बंदी घालपाची जाहीरनाम्यांत घोशणा केल्या उपरांत बजरंग दलाची गोंयांतय बजरंगाची सामुहीक प्रार्थना. गोंयच्या बजरंग दलान 11 सुवातांनी हनुमान चालिसाचें सामुहीक पठण दवरलां. बजरंग दलाचो खंय हो अहिंसावादी विरोध. सावड्ड्या रातीं जाल्ले सामुहीक हनुमान चालिसाची ही झलक.
सो इतलो बुद्धिमान हो हनुमंत, इतलो ताकदवान हनुमंत, आणि म्हणून त्या बजरंगींच्या नावान बजरंग दल हो आम्ही सुरू केल्लो आसा. आणि हिंदू समाजाचो जो तांणी अपमान केल्लो आसा, बजरंग बलीचो जो अपमान केल्लो आसा, तो तांणी क्षमा मागची हिंदू समाजाची, क्षमा मागची भारतीय आमच्या सगळ्या लोकांची, आणि सांगचे की आमच्या कडल्यान ही चूक जाली जाल्यार मागीर तांकां क्षमा करपाक शक्य आसा आमकां. परंतु हे जर जालें ना जाल्यार हांव तांकां सांगूंक सोदतां की जशा पद्दतीन बजरंग बलीन श्रीलंकेची सगळं उद्ध्वस्त करून उडयलें, जाळून उडयलें, त्याच पद्दतीन देशभर आमचे हे सगळे बजरंगी बसलेले आसात, ते तुमचो नायनाट केले शिवाय रावपाचें ना, हे तांणी लक्षात दवरपाक जाय. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.